हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुझो, ग्लाव तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतार आमकां जुवांचो वांजेल 16वा अध्याय 16 ते 20 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 16 and 16 to 20. थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापा सरसीन वेतां अशें म्हूण हो म्हणटा. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें, तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें. तसो अर्थ तुमी एकामेका विचारतात, विसरनासात मू. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तो वळखुशाल बरीत आसतलो. पूण तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. दोन संगती आज आमच्या मुखार जेजू दवरता. एका वशेन कंत आनी एका कडेन उल्हास. कंत कित्याक म्हळ्यार जेजू तांकां सांडून वेता म्हूण सांगता. आनी थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळोवचे नात, मागीर थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. म्हणल्यार थोडो वेळ म्हळ्यार त्या जेजूचे मरणांतावन पुनर्जिवंत म्हणसर थोडो वेळ त्या 3 दिसां विशयेंत आज जेजू आमचे कडेन उलयता. तो मरण पावल्या उपरांत सिसपूर देदेसपूर जाले आनी भियान थरथरले. जेजूक अशें जालें जाल्यार आमकां कितें जायत, आमकां कितें करते ते जुदेव लोक, आमकां कितें करते ते फारिझेव आनी शास्त्री म्हणून ते एकमेकां भियेले. आनी भियोवन ते खंडीसावन त्या दिसांनी लिपोवन बसले आसतले. आनी त्या 3 दिसां विशयेंत जेजू आज उलयता. आनी 3 दीस जेजूक ते पळोवचे नात, कित्याक मरणा उपरांत तांणी पळोवंक ना. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ताणें तांकां परतेक पळयलें. देखून हो थोडो वेळ त्या सिसांक ते समजलो ना. देखून काल हे थोडो वेळ म्हळ्यार कितें, देखून देवाचें उतरच आमकां सांगता. जावंक पुरो ते थोडो वेळ म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कितलीं वर्सां. थोडो वेळ म्हळ्यार देवाक 1 दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां एका दिसा बरी म्हूण सांगता. देखून आज आमच्या जिवितांत मस्त संगती घडता आसतना आमी देदेसपूर जातात. आज आमकां दूख आसा जाल्यार खंडीत फाल्यांच्या दिसा संतोश आमकां मेळटलो, कित्याक जेजून सांगलेली हर एक उतार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी जातालें मोगाच्यान. आमी भियेवचें नाका. मस्त जाणां कस्तांत आखांतांत आसतात, मस्त जाणां पिडे शिडेंत, मस्त जाणां कठीण वळवळ्यांनी आसतात. आमकां आखा अंत ना गे म्हणून चिंतचें, म्हाका कित्याक हें जालें म्हूण चिंतचें. ओले पुरो संगती हर एका थोड्या कुटुंबांनी आसात आनी चड जावन हर एका कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आज आसली बरी फाल्यां आसना. मस्त पिडा शिडाय जेजू गूण करता आनी एक नवें जिवीत दिता. थोड्यांक ते सोसूंक करपा दिता जेजू. थोडे फावटी त्या दुखांत खंतींत जेजू बुजवण दिता. कित्याक जेजू क्लियर सांगता तांच्या तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार ते दळा खुशाल बरीत आसतलो. जेजू कुर्सार मारतना जावं दी, जेजूक जरबादेनी मारतना, जेजूक त्या कांड मुकुट ताच्या माथ्याचेर मारता आसतना आनी प्रत्येक जावन तो कुरीस व्हांवन ताची कालवाराची वाट तो चलोवन येता आसतना लोकांक पुरा लोक तांच्या जिवितांत मजा मारनासलो. ते वेळा आमी पळयता प्रत्येक जावन पोरण्या चल्यांत असल्यो संगती जायत्यो घडिल्ल्यो आसात. आनी ते वेळा जायतो लोक संतोश भरीत आसलो, संतोश भरीत खुशाल भरीत आसलो. आनी जेजू येतानाय तशेंच घडतलें म्हणटा. थोडो लोक संतोशान आसतलो, लग्न कर दितलो, लग्न करून घेतलो आनी संभ्रमा पुरो आचरण करतलो. आनी त्या दिसांनी खंडीत जावन कसो बुडतूक आयलो नव्याच्या काळार तशेंच जातालें म्हणटा जेजू येताना परत. देखून आमची तयाराय आमी करया, आमच्या तयारेंत आमी रावया.
आमकां केदाळा जेजू आपण दिता ते हांव आनी तुमी नेनाव कोन्नी हर एकल्याच्या दिसा हर एकल्याच्या जिवितांत हर एका दिसा एक तो दीस उदेतलोच तो मोगाच्या भाव आनी भयणी तो केदाळा उदेतलो आनी केदाळा आमकां आमच्या जिवितांत तो येतलो म्हणल्यार आमकां कळीत ना एक सोरा बरी येतलो म्हणटा जर सोर येता म्हणून कळीत असल्यार घरदार बंद करून बरें करून ताका पारो धरून पुराय राखते आसलें म्हणटा पवित्र पुस्तक तशेंच आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी प्रिपेर रावल्यार तयार करून रावल्यार खंडीत जेजू आमकां आपोवन व्हरूंक येता आसतना आमी तयार जावन आसलेलीं आमी भागीतसाय म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून आमी ह्या जिवितांत आमची जिविताचे थोडे दीस ह्या संवसारांत गोतून म्हाका आनी तुका कितली तो दीस कितले म्हळ्यार गोत्तू ना कितले वर्सां म्हणून आमकां कळीत ना देखून एक भगवंत मनीस आपल्या बुकान बरोवन 3 दिसांचें तें जिवीत गय 3 दिसांचें जिवीत म्हळ्यार एक दीस जल्मोवंक एक दीस जियोवंक आनी एक दीस मरोवंक पूण जल्मोवंक एक दीस खंडीत आसा मरोवंक एक दीस खंडीत आसा पूण जियोवंक ते एक दीस म्हळ्यार देवाच्या मुखार कितलीं वर्सां आमकां कळीत ना जावंक पुरो आमकां 60 70 80 100 वर्सां मेळोवंक की पुरो ताच्या उणी मेळोवंक की जावंक पुरो 20 25 वर्सां मेळोवंक की पुरो आमकां कळीत ना मोगाच्या भाव आनी भयणी तो एक दीस म्हत्वाचो दीस आमकां ते 3 दिसांचें जिवीत म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी जल्मोवन येवचें ह्या संवसारांत जियोवचें आनी ह्या संवसाराक मरण पावचें तिनी संगती आमच्या जिवितांत गरजेस आमकां जल्मोवचें खंडीत आमच्या जिवितांत घडलां आनी तो एक दीस आमी जियोनंत आसा ती कितलीं वर्सां आमकां कळीत ना पुनाच्या उपरांत एक दीस आमी मरतले आमकां मरण आसतलें तो दीस म्हाका आनी तुका कळीत ना देखून ससनाक देवा सांगता आमी जियेतल्या हो भरवोसो आमकां आसा कित्याक आमचे खातीर जेजू पुनर्जीवनपण जाला तशेंच म्हाका आनी तुका तो पुनर्जीवन करतलो आनी सर्गींच्या राजांत ताच्या वैभवांत तांकां आमकां तो आपोवन व्हरतलो आनी थंय सोर सदाभक्ताच्या वरांत आनी सोर आंजबुडयेच्या वरांत आनी सोर थंय आसतले मार्तीर सोर ते आसतले कॉन्फेसर आनी सोर आसतले थंय देवदूत तांचे सांगता जिवोवचे बागी सरस्पूर देव आमकां खंडीत जावन फावो करतलो ह्या भावार्थान आनी बरविशान ह्या संवसारान जियेया आमकांय कश्ट येतना अनवर येतना आमी भिरांतेन भरचे नाका एक दीस ताका खंडीत एंड आसतलेंत आनी खंडीत जावन दिसा उपरांत खंडीत जावन काळोखा उपरांत दीस आसतलो तशेंच कश्टां उपरांत सूख आसतलें आनी सुखा उपरांत इल्लेशें दुखी आसतलें हे सगळे जिविताचे थोडी नियमां जावन आसात आमच्या जिवितांत हर एकल्या ग्रेस्ताक जावं दी दुबळ्यांक जावं दी ह्या मध्यम वर्गान जियेतल्या हर एकल्यांक हें घडतच मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी धैर्य सांडचें नाका सुमये सांगता आमी जियोंक फुडें सरया आनी सुमयेच्या आश्रयाखाल आमी रावया हेंच आज आमी प्रत्येक जावन मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचो क्रिश्चन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये मावपी हांकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस तुमकां मागता.